coming to our hotel or our restaurant or our cafe. हॉटेलांतल्यान कितें येलें चोरांनी? The cash box येलें. So whatever it is they have taken, whoever it is identified on the camera. This should not happen anywhere else. So that is why police verification card is very, very important in the state of Goa. And this has to be made compulsory to the people in whose houses they are staying. Panchayat should also push for police verification card to the people who have got their houses and certain house numbers registered as they are letting their houses rooms on rent. And thirdly is all the hotel industry should be made compulsory. खंयच्या हॉटेलान जो कोण मायग्रंट काम करता दुसरे स्टेटीचो मनीस तेणे पुलीस व्हेरिफिकेशन त्या ओनरान त्या मॅनेजरान पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड करपाकूच जाय. हे कंपल्सरी विदीन 15 days फ्रॉम द डे ही इज वर्किंग. सर एक प्रश्न, सेफ्टीचेर जर पळयत जाल्यार पार्रा आसूं, सालिगांव आसूं, गिरी आसूं, आउटलेट्स आर ओपन टील 12-1. अरे रिटेल आउटलेट्स कशे 1 o'clock ओपन आहा? हे एक म्हाका दिसता आमी चिंतपाची गरज आहा आनी हेचेर रिट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा. खंयच्या डायरेक्शनान ट्युरिझम वयतले स्टेटीचे? दिस इज पार्ट ऑफ दॅट, द अगली सायड ऑफ ट्युरिझम. दिस कॅनॉट कंटिन्यू. Restaurants which are open, which are allowed to open till 1 o'clock, 2 o'clock, no problem. Let the customer go there. The rates are expensive. They don't drink much. They will only drink how much they want. Let them buy the bottle, drink in the hotel. हे आता ड्रिंक करपाक लागले रोडाचे सायडीक. कोण जांबडीपणाक, कोण पिपडापणाक, कितें माड दिसले चार तेजे पोनाक बसता सोरो घेवन, हे सगळें बंद जावपाक जाय. This type of tourism we do not want in the state of Goa. हे जो तर बंद जायना जाल्यार we will see the other side of tourism. म्हणजे बरें ट्युरिझम आहा तें स्लोली आमकां कमी जायत वयतलें आनी बॅड ट्युरिझम म्हणजे अगली ट्युरिझम जे आमी म्हणटा चीप ट्युरिझम हे आमकां पळोवपाक मेळटलें फ्युचरान. आनी हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी आमीच घेवपाक जाय. आमदार, पंचायत, लोकल पुलीस, कलंगूट पुलीस स्टेशन आसूं, अंजुना पुलीस स्टेशन आसूं, कोस्टल बेल्टाची जी पुलीस स्टेशन आहा तेंच्यांनी चॅक करचें पडटलें की बाबा हो लिकर आउटलेट ओपन आसूंक शकता आफ्टर 10 o'clock or ना. I will write letter putting everybody's name that these people are responsible to see that these outlets are shut. मागीर आमी म्हणटा 11 एक्सिडेंट जालो, 12 एक्सिडेंट जालो. थोडे टायमार केस रफा दफा जाता अशीच की तो पियल्लो आहा पूण ते दाखयना. ट्युरिझमाचें नांव पिड्यार जातलें म्हणटा आमचे. अरे कितलो तेंप म्हणून आमी उगी रावतले? हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन आयज उलयलां हांव आनी हे तेणें इमिडिएटली हेचेर डिसिजन घेवपाची गरज आहा. कित्या खातीर इन्स्पेक्टर ना आतां पळय काल सर्कलान कोण तरी येवन पडलो म्हणटा तो पियल्लो आहलो. तेका वयर ते रिटेनिंग वॉल आहा कसो पडोंक शकता भितर? तेणें रिटेनिंग वॉल फोडून भितर गेलो. इतलो तेंप सर्कल थिंगात आहा. फाटल्या दिसांनी आनीक एक्सिडंट जालो, इलेक्ट्रीक पोल उडयलो मोडून. हे सगळे जाण जो तर रातचे 12-1 पियोन गाडी चलयता, फुल्ली ड्रंक, आनी हिंका कोणूच पळयना. सगळे होलसेल आनी रिटेल आउटलेटी ओपन आहा. फ्री फॉर ऑल जाला. फ्री फॉर ऑल दिवंक जायना. देर हॅज टू बी कंट्रोल. वॉट एव्हर वी आर डुईंग इन द स्टेट ऑफ गोवा एज फार एज ट्युरिझम इज कन्सर्न, देर हॅज टू बी कंट्रोल. If there is no control, we are going to lose everything. It's going to become like rough tourism. म्हणजे असले ट्युरिझम खंयचेच कंट्रीक नाका आनी खंयचे स्टेटीक नाका. पूण हे एक्सायज इन्स्पेक्टराक खबर आसतलें न्हू हे जे कोण येतात तांकां पिवंक मेळना जाल्यार ते खंय तरी कमी जावचें ना अशें दिसता. ना म्हणजे तूं म्हणटा कितें रातच्या 1 बसून रिटेल आउटलेट ओपन आसची. पिवंक आहा न्हू, रेस्टॉरंट आहा, रेस्टॉरंटान पिये म्हणटा. तो पिवंक वयचो ना चड कित्याक थिंगा प्रायस आहा म्हारग आहा. So there is space to drink. We don't want people to drink on the road. We don't want people to drink under the banyan tree.
वी डोंट वॉन्ट पीपल टू ड्रिंक ऑन द फुटपाथ. हे कितें जाता, जे रिटेल शॉपातले घेतले थिंगासरूच प्लास्टिकाची कपां तेच दिता फ्री, सोडाय तेच दिता. पूण हेच्या खातीर फाटल्या फावटी कायदो हाडलो सरकारान, पूण ते एक्शन पण एक्शन जावंक ना. कित्याक जायना? एक्शन इज नॉट हॅपनिंग. मुख्यमंत्र्याक सांगलां तेणे आपलो कंट्री ऑफिसर, आपल्या ऑफिसांतलो ऑफिसर घालचो, हेचेर एक टॅप दवरपाक. आनी आमी परतून आमी लेटरां करीत रावतले टील दीस थिंग डज नॉट कम बॅक टू नॉर्मल. म्हणजे जो तर खंयचे तरी शॉप ओपन आहा सेलिंग लिकर एट दॅट पर्टिक्युलर टायम, जाल्यार आमी तेचे फोटो काडून धाडटले, हे बाबा सस्पेंड कर नाका आमकां. बियॉन्ड दॅट टायम वी डोंट वॉन्ट दीस शॉप्स टू बी ओपन. वी हॅव सीन वॉट इज हॅपनिंग. आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें की ट्युरिस्ट जे आहा हे बरो आसता 10 पासून, आनी तेजे उपरांत जे बाटल्यो घेवन रोडाच्या सायडीक बसता, बिचार बसता. अरे बिचार बाटल्यो घेवन कशे पावले? कित्याक 12 शॉपां ओपन आहा, बाटल्योच घेवन थिंगा पावता. थिंगा रेस्टॉरंट आहा न्हू, यू सीट इन रेस्टॉरंट, यू हॅव युअर 1, 2, 3 ड्रिंक्स एंड गो. बियर पिये 1-2 ग्लास तू वॉस. कोण पियाना एक्स्ट्रा? जो तर म्हारग आहा न्हू थिंगा, रेट एक्सपेन्सीव आहा. थिंगा बॉटल घेतले 4 जाण पडले, 2-3 बॉटली काबार, मागीर ते सारके मॅस करीत वयता बॅक टू देअर रूम. थिंगा झगडी, वाटेर झगडी. सो दीस थिंग शूड नॉट हॅपन. पुलीस हॅव टू बी विजिलंट अँड स्ट्रिक्ट एज फार एज दिस इज कन्सर्न. सर एक्सायजा कडल्यान वाडोवन टायमींग वाडोवन घेतात पळय, तेंचेर आतां म्हणजे ना ते घेता रेस्टॉरंट, ओके not retail shop. I'm here talking about retail and wholesale shop. They are being kept open till 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. Not accepted. Their timing is that 10 o'clock you shut. हे सगळे ट्युरिस्ट जे आहात ते तेंचे कडसून सोरो घेतात आणि ते हे सगळे रोड सायडीक बसता आणि पियेतात. Tourism cannot happen like that in the state of Goa. We are going in wrong direction. सो सध्या गोंय राज्यात चोरयांचे of a person. If somebody is staying in my hotel, I've given him job to this thing. We are giving him accommodation. So तो आपला आधार कार्ड दिता, आपले ड्रायव्हिंग लायसन्स दिता, आपलो एक फोटो दिता, आम्ही फोटो घेता ते. We fill their form online and send it to police. So they have to take it online and verify and give him a police card. Police card is very, very important to all the migrants because they are increased 10 folds. आणि मॅक्सिमम तू वचून पळय चॅक करीत जाल्यार ना, कार्डां ना, कोणा कडेन ना. सो हांव म्हणना 100% आमच्याय कडेन आसतले, आमी आतां न्यू स्टाफ घेत आसता, सो तेंची कार्डां आमकां करपाक जाय. बट पुलीस हॅव टू डू इट क्विकली. एटलीस्ट वी वील कम टू नो हू वॉज वर्किंग हियर. कार्ड आसतले, फोटो आसतलो, एड्रेस आसतले. तेणे जो तर रॉंग आयडी दिल्या आपली, आधार कार्ड रॉंग दिला जाल्यार मागीर पुलीस व्हेरीफाय करतले न्हू. तो तेणे कितें गोंयान चोरी केल्या, आनी कितें केल्या, डेकॉयटी केल्या जाल्यार आमकां कोण तरी येतले. वी वील हॅव सम डेटा. सो डेटाच ना. हे सगळी फॉर्मां व्हरोन पुलिसा कडेन स्टोर रूम बसून आसतना फिलअप करूंक. इतले मायग्रंट्स आर वर्किंग इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. न्यू हॉटेल्स आर कमिंग अप. जेन्ना 100-150 रुमाचे हॉटेल येता तितून कितलो स्टाफ काम करता? 120 स्टाफ करता. तितून 70% लोक जे आहा गोंया भायले आहा. सो what we give them designation? They are migrants. They come over here, they are staying on rent or hotel accommodation. They are giving some Aadhaar card of theirs or driving license. So we need to have their data over here. Data is very, very important. Who is working for whom? So अशें ना पळय तेन्ना चोरयो वाडटा. जे ते स्वप्न घेवन येता की गोंया आपूण 50,000 म्हयन्याक जोडटलो, ते तेंकां जेन्ना जायना. हांव म्हणना सगळे जाण, तितून थोडे पर्सेंटेज आहा कि मैं आया था इधर 60-70 हजार कमाने को महीने को नहीं है, कभी ये कुछ करके चोरी करके ऐसे तर जाएंगे. ते 2-3 जाण प्लॅन करता आणि अशें करता. सो दीज आर ऑल द फॉलोआउट्स आमची मिस्टेकीन. जे लोक आमचे लोकल लोक तेंकां आपल्या घरान भाड्याक दवरता. कोणे 5 रूम बांदल्या, 10 रूम बांदल्या, 15-20 रूम बांदल्या आणि तेंचे व्हेरिफिकेशन ना. पुलिसा कडेन कितले म्हणून पुलीस आसतले व्हेरिफिकेशन सोदपाक. सो आमची ड्युटी ऑफ एवरी ओनर ऑफ द हाऊस, ओनर ऑफ द प्रिमायसीस, ओनर ऑफ द हॉटेल, ओनर ऑफ द रेस्टॉरंट, कॅफे,
to get police verification cards done, but this has to be simplified. लोक बेजारता परत परत पुलीस स्टेशनार वचपाक, तांकां ऑनलायन फॅसिलिटी दिवपाची गरज आहा, बिकॉज इट्स अ बिग इंडस्ट्री. यू check the industry from Arambol Keri up to Kanpon is a big industry, and this industry requires simplification. Digitally वचपाची गरज आहा. आम्ही डिजिटली अप्लाय करतले, आमकां डिजिटली तेंचो रिप्लाय येवपाक जाय. पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड रेडी जाली, तेंचो बीट कॉन्स्टेबल हाडून ती त्या हॉटेलान दिवपाक जाय. 10 आमी धाडली जाल्यार 10 तेणे हाडून आमकां दिवपाक जाय. दिस इज पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड विच यू हॅव एप्लायड ऑनलायन. अशें आमकां फॅसिलिटी मेळपाची गरज आहा. हांवें सीएमाकूय आयज सकाळी ही गजाल सांगलेली आहा की अशें तुवें फॅसिलिटी दिवची पडटली, आनी त्या खातीर कोस्टल बेल्टाचे PI, DYSP आनी आमचो नॉर्थ SP हेंचे कडेन कॉर्डिनेशन मिटींग जावपाची गरज आहा परतून चीफ मिनिस्टराची, की विचारपाक, बिकॉज ही इज द होम मिनिस्टर. जेन्ना इतले मायग्रंट लोक गोंयान येतले, खंयचे स्टेटीन येतले, ते जो तर अनसॅटिस्फायड आहा जाल्यार ते एक कांड करून वयतले. म्हणजे तांकां जे पयशे चिंतलेले तेंच्यांनी ते मेळना जाल्यार दे वील डू समथींग एंड गो. सो वी डू नॉट हॅव द ट्रॅक रिकॉर्ड हू इज हू. सो अशें आनीक केशी वाडच्यो न्हू, आनी सेफ्टी ऑफ गोवन्स स्पेशली वुमन, जे आमी स्टेट म्हणटा पीसफूल स्टेट, आनी आमी म्हणटा ही वुमन फ्रेंडली स्टेट, आनी वुमन इज व्हेरी सेफ. अशें जर तर आमकां दवरपाक जाय फुडें, जाल्यार हे सगळे वस्तू आमकां जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. तुमची जी हॉटेलांनी जाल्या पळय चोरी, दॅट इज द सेम. आय जस्ट टोल्ड यू इट इज अ फॉलोआउट. 3 दीस जाले आयज पुलिसांक कळना तो कोण चोर पळय, तेजी फुटेज आहा. केन्ना घडयलें आतां अशें आमी वी डू नॉट वॉन्ट टू टेल लायक आमची हॉटेलान चोरी जाली. इट इज नॉट रायट. आमी कंप्लेन दिले बिकॉज आनीक जावची न्हू म्हणून. पूण कित्याक कळना, कित्याक तेजो फोटो खंयच्याच रिकॉर्डान ना. तेणे जर तर पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड केल्लें जाल्यार तेजो फोटो आसपाचो. सो दीस हॅज टू बी गव्हर्मेंटा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाची गरज आहा. सो ऍप तयार करा न्हू. आतां सगळे आमी म्हणटा, आमदार म्हणटा, मंत्री म्हणटा ऍप 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 ऍप. हो ऍप इम्पॉर्टंट आहा. आमकां ऍप दिया न्हू हॉटेलवाल्यांक ऍप दिया की डिजिटली तुमी आमकां धाडा म्हणून. सगळे तुजो स्टाफ, रेस्टॉरंट आतां एक आहा, रेस्टॉरंटान 60 स्टाफ आहा, तितूनसून 30 जाण जर तूं भायले आहा, 40 जाण भायले आहा, युटिलिटी स्टाफ, क्लिनर्स, दीस दॅट, किचन हेल्पर्स, ड्रायव्हर्स कोण आतां भायले आहा तेंची धाडा न्हू ऑनलायन पुलीस व्हेरिफिकेशन. सो हो ऍप आमकां आसपाची गरज आहा. सो कांदोलीसून एक रेस्टॉरंट वालो ऑनलायन 30 फॉर्म्स धाडटा, पुलीस व्हेरिफिकेशन करून आमकां ती 30 कार्डां येवपाक जाय. जे कितें चार्जीस आहा ते आमी फारीक करता ऑनलायन तुका. चल घे. प्रायम मिनिस्टराचें विजन इज नॉट इम्प्लिमेंटेड प्रॉपरली. As a businessman I'm talking, we should get facilities online. जेन्ना हांव म्हणटा ऑनलायन, ती ऑनलायन आसपाची गरज आहा. आनी हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां हें तूं कर म्हणून, हो ऍप तयार कर आनी हो आमकां दी, आमकां सिम्प्लिफाय कर. आमचे स्टाफ परतून वचून पुलीस स्टेशनार बसोंक जायना. ते ही घे बाबा 10 फॉर्मां म्हणून, ही घे बाबा 20 फॉर्मां. आदी तेणें बरें काम केलां. जे फॉरेनर्स येता, आमचे हॉटेल कॅन नाव डू ऑनलायन. तेंचे FRRO फॉर्म, फॉरेनर्स रेजिस्ट्रेशन फॉर्म जे आहा ते ऑनलायन आहा. हे ऍप घालून आमकां ऑनलायन करचें. म्हणजे हांव म्हणटा मायग्रंट वाडत आहा म्हणून. in search of jobs they come and we give them jobs, so their registration has to be done online. पिस्को बाय बीच हांगा चोरी जाल्ल्याचें कळोन आयलां. सो कितें एक्झॅक्ट स्टोरी? It is not about sorry, it is about migrants which have increased in the state of Goa. Big numbers. You look early in the morning, whether you see Mapsa, you see Kalangut, you see Anjuna, you see any village which is tourism related village, you will only see migrants. Early morning and late evening. म्हणजे just evening starts at 5:30, 6 o'clock. सगळे नाक्यांचेर तुका हे मायग्रंट दिसतले. आता प्रॉब्लेम खंय जाला? प्रॉब्लेम जाला की पुलीस डिपार्टमेंट जो पुलीस व्हेरिफिकेशन करपाक जाय तेंचे कडेन मेकॅनिझम ना. हे सगळे हॉटेलांनी हे मायग्रंट काम करतात. हॉटेल शूड सेंड दीस ऑनलायन. सगळी फॉर्मां ऑनलायन धाडपाची गरज आहा. आता माझ्या हॉटेलान जर तर 80 स्टाफ आहा, out of that 30 are migrants, say 30 are from other states. So their forms have to be sent online with their photograph, with their identity.
चडशे जाण जे लोक घेवन येता हे डुप्लिकेट आधार कार्ड घेवन येता. डुप्लिकेट आधार कार्ड, ते आधार कार्ड करून हाडटात. तो नंबर तेंचो न्हूच. सो हे व्हेरिफिकेशन जर जायना जाल्यार वी आर एट रिस्क. Houses are at risk. People who are staying in the house are at risk. People who are keeping them to work as domestic servant are at risk. Where they are working in a cafe or a restaurant or a club or a shack, beach shack or private restaurant are at risk. So Goyan migrants 10 folds increase. 10 folds. 10% no, I'm talking about 100% increase. They are come in search of job, thinking that Goa is a heaven and they will make 50,000-60,000 a month. When they come to know that it is salary is only 15,000-18,000, they desperate jata, jobak desperate jata, रावपाक desperate jata. They magir within 3-4 months they plan something, they rob and they go. Some cases are detected, some cases are undetected, some cases are not even filed in the police station by the locals by getting scared. की आमकां बाबा येवन कितें करीत. सो ह्या खातीर म्हाका दिसता आमी पुलीस व्हेरिफिकेशन आहा तें सिम्प्लिफाय करपाची गरज आहा. एवरी रेस्टॉरंट, एवरी हॉटेल शूड हॅव अ फॅसिलिटी टू गो डिजिटल. सो डिजिटली पुलिसांक धाडूंक जाय, डिजिटली पुलिसांनी त्या स्टेटीक धाडूंक जाय. पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन कार्ड इमिडिएटली करून दिवपाचें. मागीर एडवर्स रिपोर्ट येयलो जाल्यार तूं कॅन्सील कर दे आनी ताका डिपोर्ट कर परत धाड ताका तेजे स्टेटीन. जर तर तो वॉन्टेड आहा जाल्यार तांकां कळोन येतलें की बाबा हे आधार कार्ड रॉंग आहा म्हणून. सो हे एवरी पुलीस स्टेशन आमचे कडेन हे ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना अशें म्हाका तरी दिसता. की पुलीस जो व्हेरिफिकेशन करता जेन्ना आमचे हॉटेलाचो स्टाफ वयता 20 फॉर्मां घेवन तेंचे कडेन ते घेवपाक बसून ती पेजी घेता. डिजिटल इंडिया आमचो प्रायम मिनिस्टराचें विजन. सो डिजिटलीच जावंक जाय. हें ऑनलायन जावपाची गरज आहा आनी तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर पुलिसांनी आपलो वाडोवपाची गरज आहा. डिजिटल ट्रॅक करपाक गव्हर्मेंटाकडे मेकॅनिझम कित्याक कितले आतां सध्या डिजिटल फ्रॉड कितलेच जावपाक लागले. ते ट्रॅकूच जायना. ट्रॅक म्हणजे कितें अशें कितलेशे तुजे फेसबूक अकाउंट कितले हॅक जाता. तेचेर पळय काल एक इन्सिडंट घडलो आनी पयर एक इन्सिडंट घडलो. जेन्ना एज अ रिपोर्टर जेन्ना आमी न्यूज कवर करपाक गेली जाल्यार पयर ट्युरिस्टांनी एका रिपोर्टराच्या मोबायलाचेर हात घातलो. सेफ्टी म्हणटा ती खंय दिसना केन्ना. काल एक इन्सिडंट घडलो सर, आयकून घे. काल एक इन्सिडंट घडलो. त्या हेचेर एब्यूज जाले, उतरां धमकी येयली. ह्या हेचेर म्हाजेरूय जाले. हांवें कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ली आसा. सो ह्या हेचेर जर्नलिस्टाची सेफ्टी तुमी कशें तरेन पळयतले? तुका हांवें सांगलां पळय तें, until and unless we do not bring systems in place, nothing is going to work. हांवें सांगलां तुका migrants have increased 10 folds. ट्युरिस्ट जे येता हे मायग्रंट सगळे धाकटुले ढाब्यांनी कामाक लागलेले आहात. ते म्हणटा हे इधर कुछ नहीं होता है, कुछ भी है वो चलता है. अशें जावंक जायना. दे शूड नो दॅट देर इज लॉ. कोणूय येता कितेंय चालू करता, कोणूय येता खंयसरूय पिवंक लागता. हे सगळे वस्तू जाग्यार घालतलो जाल्यार वी वील हॅव टू वर्क टुगेदर. पंचायत, आमदार, लायक मायंडेड पीपल, एनजीओज, तुम्ही पत्रकार बसून सगळे आमचे वांगडा आमी काम करीत जाल्यार हे सगळे गजाली आमी जाग्यार घालूंक शकतले. नाजाल्यार मायग्रंट अशें येवन चिंतले हिंगा, अरे कुछ नहीं, हमारा कोई पूछा भी नहीं हमको, हमारा खाली वो डुप्लीकेट आधार कार्ड हमने दिया है, वो कुछ कोई नहीं जानता हमको, सो हम लोग कुछ करके जाएंगे. अशें हे क्रायम वाडत रावतली. मंगलसूत्र जे बायलांचे स्नॅच केल्ले पारान ते चोर अजूनही सापडोंक ना. आमी सांगलेले आहा हे सगळे वस्तू. सो इवन द government will have to take panchayats into consideration because coastal belt panchayats have money today and they should put these cameras on all 4 road junctions म्हणजे फेज वाईज. आणि त्याचे जी कनेक्टिव्हिटी आहे ती पंचायतींनी आसची गरज आहे आणि पुलिसांकडे दिवपाची गरज आहे, ऑनलाईन कनेक्टिव्हिटी. सो हितून क्रायम डिटेक्ट जाता. आयज आमचे कडेन नाय रीच पंचायत जे आहा आमचे सगळ्यो कोस्टल बेल्टाच्यो, तांकां सांगूंक जाय गव्हर्मेंटान की तुमी 4 रस्त्याचेर हे कॅमेराज घाला म्हणून. सो रातचे 2 कोण गेला कार घेवन ह्या एडिशन ते आमकां कळतले.
रातचे 2:30 कोण बायकीन भोंवता विदाउट नंबर प्लेट ते कळटले. ह्या दिसांनी कितल्योश्योच गाडयो आमी पळयता विदाउट नंबर प्लेट भोंवता बायकी. सो हे सगळे वस्तू ज्यो आहा जे आमी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आहा. सो उलयता उलयता तुमी एक व्हडलो आरोप केलो की पीएमचे जे विजन आसा ते आमच्या गोंयांत योग्य रित्या हाताळूंक ना. हय, डिजिटल जावपाक जाय. हांवें आतां सांगलें वाय वी शूड रोम विथ पेपर्स. खुबशे गजालींनी चीफ मिनिस्टरान आपली हे घालून केल्ले आहा. FRRO वी कॅन डू डायरेक्ट नाव मायग्रंट्स वाडले, फॉरेनर कमी जाले, मायग्रंट्स वाडले. सो तेंकाय रेजिस्टर करपाक जाय न्हू, ते करा न्हू ऑनलायन. हे इम्पॉर्टंट आहा. तेणी करूंक जाय न्हू. पुलीस डिपार्टमेंट शूड पूट ऑल दीस थिंग्स ऑनलायन. आतां हांवें तुका सांगलें क्रायम उमके सतेर जालो, दे आर गोईंग टू सर्च इन कोणाचो आतां कॅमेरा भायर आहा पळय तो. सो they can easily write to their superiors and they can write to the panchayat 4 road junctionांचेर तुम्ही कॅमेरा घाला म्हणून. तेजी एक कनेक्टिविटी आमकां दिया, एक कनेक्टिविटी तुमचे कडेन दवरा. सो एटलीस्ट सम थिंग्स will be recorded online. It will remain for a month or two. What has happened when, who was roaming at night. अशें आमचे जंक्शनांचेर सगळ्या जंक्शनांचेर जर तर कॅमेरा आसत जाल्यार वी विल बी कॉल्ड अ स्टेट विथ आयज 24 hours. So eyes with 24 hours is required. Don't wait for government only to spend money. Whoever has money, municipality कडे पैसे आहा तेणी मोडचे हे काम करता. पण तेंका डायरेक्शन येवंक जाय न्हू. विदाउट डायरेक्शन हाव दे विल पुट, हाव दे कॅन स्पेंड मनी. पंचायत कॅनॉट स्पेंड मनी. हे जे आहा विजन जे आहा हे कोणाचे तरी आसपाक जाय. आमी आयज सांगले पण कोणे तरी गव्हर्नमेंट ऑफिसरान ते इम्प्लिमेंट करून घेवपाक जाय. हे इम्प्लिमेंट करिना जाल्यार आमी अजुनूय वी आर स्टील टॉकिंग अबाउट बॅड रोड्स, पॉट होल्स. तेच उरले आमी. कित्याक ते लोक आतां बेजार जाल्ले आहा बॅड आहा. सो थिंग्स हॅव टू गो अँड वन पर्सन ओनली कॅनॉट वर्क. कितेंय म्हणत जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्याचें नांव घेता. वाय वी शूड बी ओनली द चीफ मिनिस्टर वर्किंग आनी बाकीचे लोक ना कोण. गव्हर्नमेंट हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स, अदर मंत्री 12 जाण मंत्री आहा म्हणजे कोणूच ना अशें दिसता. हे म्हाका दिसता सगळ्यांनी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. नाजाल्यार हे जे म्हणटा की एक कडेन चोरी जाली ही वाडत रावतली. जी डेकॉयटी जाली ती आनीक फुडल्या वाटेन करतले. जर तर अनडिटेक्टेड गेली जाल्यार सापडोंक ना और तेंकां स्ट्रॉंगली हे करूंक ना. If somebody had to lose a life, what would be the fate? This lady who was tied or was this thing, तेणे रिटेलिएट केले आणि बाय चुकोन तेका सुरी लागली आणि ते मेल्ले. कितें जावपाचें? डेकॉयटी कम मर्डर अशें जावपाचें. दोनापावल जाला आणि ही जाले पळय हेतून जे चोर आसात पळय हे सरकाराक व पुलिसाक चॅलेंज करता. ना इट्स नॉट लायक दॅट. आय जस्ट टोल्ड यू आमी विजील रावपाची गरज. ते केसीक 6 म्हयने जाले अजूनय मेळोंक ना. तेच तुका सांगता कशें मेळटलें. आमचे कडेन कॅमेरा इफेक्टीव कॅमेरा सिस्टम नाच. डिटेक्टीव आयज म्हटल्यार आयज 24 hours. हे जर तर आमचे सगळे डिपार्टमेंट्सा कडेन पयशे आहा जाल्यार हे यूज करपाची गरज आहा. खंयचे माध्यमांसून आतां कांदोली पंचायती कडेन पयशे आहा तर कांदोली पंचायतीक डायरेक्शन येयले फ्रॉम द पुलीस हेड that you should put cameras on all 4 roads as and when you have your fund availability. So they have a order. They can use that money judiciously. So police can detect a crime. This is what I am trying to say. लोग भी येतले न्हू क्राइम करपाक. अरे इधर कैमरा है, उधर कैमरा है, हम लोग पकड़ेंगे, हमारा गाड़ी नजर में आएगा. सो अशें जाल्लें आहा की पुलीस मागीर सोदता खंय तरी कोणाचो कॅमेरा आहा रे म्हणटात हे रेस्टॉरंटा कडेन कॅमेराच चलना तो. अरे येस. आनी मागीर म्हणटा ब्लायंड केस म्हणजे कितें. इट कॅनॉट बी ब्लायंड केस. यू हॅव टू बी रेडी. यू हॅव टू मेक रिपोर्ट्स अँड सेंड दॅट SP should make a letter to director of panchayat or to director of municipal administration that I want cameras on all these places, at all these junctions at Mapsa, at all these junctions at Porvorim, at all these junctions at Kalangut or Kandoli.
whoever has money they will spend. आयज पयशे आहा पयशे मोडूंक मेळना. ते एक तरी खंयसून हे येतली ऑर्डर येतली तेका 8 महिने लागतले न्हू, तेका कोण प्रायोरिटीच दिना तेका कोण. सो हे सगळे वस्तू जर तर प्रायोरिटीन आमकां मेळत जाल्यार वी वील कम टू नो हू इज रोमिंग एट नायट अँड हू आर द पर्सन्स हू आर रोमिंग विदाउट नंबर प्लेट्स. ह्या दिसांनी आमी पळयल्ले आहा रातचे भुरगे विदाउट नंबर प्लेट्स भोंवतात. दोनूय नंबर प्लेट ना आनी कोण कांय करिना. कित्याक भोंवता ते रिजन कितें? आमचे लोकल लोक चडशे बिझनेस करता. बिझनेसीस लायक स्मॉल कॅफेज, रेस्टॉरंट्स, स्मॉल गेस्ट हाऊसेस, आणि ते ग्रो जायत गेले आणि तितून बरे वस्तू जाल्यो आणि थोड्यो वायट वस्तूय जाल्यो. ह्या दिसांनी आमी पळयता की ड्रंकन ड्रायव्हिंग बाय ट्युरिस्ट हू आर कमिंग इन द स्टेट. म्हणजे ट्युरिस्ट जे ड्रायव्ह करून येता गोंयान ऑर रेंट अ कार घेता, तांकां अशें दिसता की बार्रांनी जे होलसेल धाकटुले हे आहा आउटलेट्स, रिटेल आउटलेट्स आहा, हे रिटेल आउटलेटांसून ते सोरो घेता. कोण ड्रायव्ह करता तोय पियेता आणि दुसऱ्यांचे लायफ रिस्कान घालता. अशें आमी पळयल्लें आहा. अंजुना कोणाच्या घरान वचून एकले बायलेक मरण येयलें. म्हणजे शी सकम टू हर एक्सिडंट ऑन द स्पॉट ओन्ली. हॉस्पिटलान पावचे पयलींच मेली. तशें आनी कितकेशेच जाण locals got injured while walking on the road, while crossing the road, while standing on the bus stand. आणि अशे एक्सिडंट जायत आहा. तेका वेगवेगळे कारण आहा. जेन्ना हांव म्हणटा ट्युरिजम स्टेट, आमी अशें करूंक पारना ते फ्री फॉर ऑल. आमचे रिटेल आउटलेट्स जे आहा तांकां टायमींग आहा 10 o'clock बंद जावपाक. आमी काल सांचे एक राउंड मारपाक गेले हिंगा आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आमकां अशें दिसलें की रिटेल आउटलेट्स which are some are wholesale and some are retail, liquor shops are open till 2 o'clock in the morning, 3 o'clock in the morning. आज सकाळी मुख्यमंत्र्याक फोन केलो हांवें आनी ताका सांगलें की स्ट्रिक्ट मेजर्स आमी घेवचे पडटले. जो रूल आहा ती आमकां थोडी फॉलो करचीच पडटली. आणि हे रिटेल आउटलेट्स जे आहा ह्यो सगळ्यो रेंटाक गेल्ल्यो आहा. आमचे लोकल लोक बिझनेसमॅन तेंच्यांनी ह्यो लिकर आउटलेट्स रेंटाक दिले, शॉपां रेंटाक दिले आणि तेणी लिकर आउटलेट्स केल्या. तेजो टायमींग जे आहा हो 10 o'clock आहा. आय वील बी रायटिंग टुडे टू द एक्सायज कमिशनर. ऑल्सो आय वील टॉक टू द एक्सायज इन्स्पेक्टर. दे आर नॉट डुईंग एनी चेक्स. हे डायरेक्ट एलिगेशन. म्हापसा जे ऑफिस आहा हो पणजे ऑफिस आहा ते खंयचोच चॅक करिना, खंयचेच लिकर आउटलेटाक सस्पेंड करिना. सस्पेंडिंग द ऑपरेशन काय ना. आणि कॅरिंग कॅपॅसिटी आनीक हांव उलयता पळय, कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ लिकर आउटलेट्स फ्रॉम शिंकेरीम टू बागा आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीची जावं उलयता ही फूल जाल्ली आहा. आनीक दिवपाची गरज ना. म्हणजे दीस इज नॉट अ रेस्टॉरंट वीच आय एम टॉकिंग अबाउट. म्हणजे रेस्टॉरंटान बसलो आनी 1-2 ड्रिंक मारले आनी घरा गेलो तशें ना. ही हांव उलयता लिकर आउटलेट्स रिटेल आनी होलसेल. हे चॅक करा तुमी. आनी कितली लायसनां दिली तुमी कांदोली, कितली लायसनां दिली कलंगूट, बागान, फोडफोड्या. आनीक जावंक जाता काय दिवंक जाता. म्हणजे एवरी स्टेप मारता जाल्यार लिकर आउटलेट. गोंयचें नांव थोडें बदनाम जाल्लें आहा. आनी बदनाम जेन्ना हांव उलयता हे सोरो रातचे 3 लिकर आउटलेटांनी मेळोंक लागलो. त्या खातीर मुख्यमंत्र्याक हांवें रिक्वेस्ट केला सकाळी फोन मारून की हेचेर तुवें पिरियॉडिकल रिव्ह्यू मिटींग घेवन हेचेर एक जे लायसन वॅलीड आहा 9 o'clock or 10 o'clock तितलेच दवरचे. हांव कित्याक उलयता तेजे उपरांत हे जे एक्सिडंट जाता, जे ट्युरिस्ट येता
आणि तांकां हे दिसता की सोरो आख्खी बाटली पियत जाल्यार आपूण गोवा क्या है वो दिखेगा आमको ते आख्खी बाटलीच पियेता तो आनी मागीर गाडी चलयता हो बाटली पियेता आनी लोकां कडेन झगडटा लोकला कडेन झगडटा दुसऱ्या ट्युरिस्टा कडेन झगडटा म्हणजे गेस्ट हाऊसान रावता थिंगा वयता आनी रिसेप्शना कडेन झगडटा थिंगासर तेंचे स्टाफा कडेन झगडटा हे असले इन्सिडंट आमकां पळोवंक मेळटा म्हणजे when we talk about tourism in the state of Goa, it is good and also this is the ugly side of the tourism. So we need to keep this under control and under tap. हे एक विषय जो आहा वो एक्सायजाचेर उलयल्लो हे एक्सायज डिपार्टमेंटान जो तर हेचेर इमिडिएटली कारवाई करिना जाल्यार आय विल रायट टू CM to see that the excise inspector in Mapsa is immediately suspended because he is not checking why this outlet is open till 3 o'clock in the morning. For what reason? त्याची ड्युटी कितें ऑफिसानूच बसपाची. सेकंडली हिंगासर जे हे आहा म्हणजे ही हांव म्हाजीच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयना शिवलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी अंजुना वागातोर शापोरा सेम स्टोरी आतां विलेजींनी सेम स्टोरी जाल्ली आहा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.